नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. मायनिंग ट्रक वाले मेळे सुदीनांक. सुदीन म्हणटा विधानसभेन स्टेटमेंट करता. मायकल म्हणटा बेगीन उपाय काढात. राणे म्हणटा राज्यपालाच्या मायनिंगाचेर ब्र ना. सत्ताधारी आमदारूच वगडायतात वेळ. विरोधी पक्ष फुडारी बाबून काढलो इशू. अधिवेशन फुडे धुकलचे न्ही. 31 मार्च मेरेन वाडोवचे मागता काँग्रेस. मुख्यमंत्री पर्रीकाराची भलायकी अजून स्थिर जायना. हॉस्पिटलांत ताका मेळप केले बंद. सुत्रां सांगता फुडे खर ट्रिटमेंटाचे सायड इफेक्टूय शक्य. पेडा मेळार 16 बेकायदेशीर घरां वडयली मोडून. केपेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश. बाकीच्या 140 बेकायदेशीर घरांचेरूय उमगटा तलवार. जायकाचे प्रकल्प 2019 मेरेन तडीक लावपाचे टार्गेट. केप्याक उगळे. सांग्यार पायपलायनीचे काम 3 म्हयन्यान. सुदिनाच्यो डेडलायनी. विरोधक म्हणटा कामांत धुकलच ना. आणि ISLचे प्ले ऑफान सुवात मेळटली जाल्यार फुडल्यो सगळ्यो मॅची जिखपाचे FC गोवा मुखार आव्हान. बुधवारा दिल्ली डायनामोजा आड मॅच. मायनिंग ट्रक वाले कार्यवाहक मुख्यमंत्री सुदीनांक मेळे. तो बुधवारा विधानसभेन स्टेटमेंट करतलो. मायनिंग बेगोबेग सुरू करून कितें तरी उपाय जाय. 2-1 लाख लोकांचो प्रश्न म्हणून मायकल उलयलो. माद्रेचेर गोयचे आमदार सिरियस दिसनात म्हणून ताणें कणकुंबी सायट विजिटाचो विशय काडलो. राज्यपालान मायनिंगाचेर उतर काडिल्लें ना म्हणून राणे उलयला. 70 मिनाची चोरी खंय वाडूंक शकता. थिंगासोर विकर सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी या मायनिंगान डिपेंड आहा जे आयज बॉर्न जाल्ले आहा स्पीकर सर. And it is alarming that around 2 lakh Goan population जे आयज directly and indirectly depending on mining. आमचे हिंगासोर सभागृहान including the honorable speaker, including आमचो सांगेचो आमदार, आमचो कुरचोरेचो आमदार आणि बाकीचे हिंगासोर आनीक आमदार आहा बिचोलेचो. म्हाका दिसता त्या वाटेन आयज लोक हाल्लेले आहा. मायनिंग बॉर्न आदी अहेंच जाल्ले 2012 सरकार आमचो येयलो मायनिंग बॉर्न. परतून आता 2018 स्टार्टिंगूच सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिले की दीज लीज जे केल्ले आहा दोज लीज आर ते रॉंग म्हणून कितें केलें टेक्निकली कितें तेणी हें काडलां आनी बॉर्न केलें. स्पीकर सर हेचेर तोडको काडपाची गरज आहा. इमिडिएटली ऑनरेबल हांव मागता देवा लागीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक बेगीतले बेगीन बरो करचो. बरो करून गोंया हाडचो आनी तेणे हाय पावर्ड मीटिंग घेवन अ सोल्युशन नीड्स टू बी कमिंग आउट. वेदर इट शुड बी ऑक्शन्ड or whatever it has to be done, but mining has to resume. कित्याक it is the backbone of the Goan economy. आयज गोंयकार जो तर सर्वसामान्य जो विकर सेक्शन गव्हर्नरान एड्रेस केला विकर सेक्शन ऑफ द सोसायटीचेर दीस गव्हर्नमेंट वील फोकस म्हणून वील टेक केअर ऑफ दीस पीपल. हांव उलयता आयज आनी सगळ्या आमदारांक हांव मागता की तुमी सगळे जाण जॉयंट जावपाक जाय. आमी सगळे म्हणजे टू सी दॅट अ सोल्युशन कम्स टू दीस मायनिंग प्रॉब्लम. आनी मायनिंग जे बॉर्न जाला ते ताबडतोब जाता तितल्या बेगीन 1 म्हयन्या भितर हेचेर एक सोल्युशन काढून हे बेगीन स्टार्ट जावपाक. Governor has avoided mentioning anything about mining. The administrator's address or the governor's address does not mention anything about mining. Mining is very important in our area. There are truck owners. A number of families depend on one truck. Not only the banker gets his interest, but the others also. There is somebody who repairs the tires, tubes, somebody looks after the other mechanics and so forth. Nearly 5 to 10 families survive
for one truck. There were over 4,000 trucks all over, and it's going to create a lot of problems. So I said just now that there are thefts in Margaon area, they will start in our area also. Because people have to eat, people have to live, and if they can't make two ends meet, then what are they going to, how are they going to live? I am with the mining people. Auction is not the only route. आज तुम्ही जर पहिले, I was reading to a paper in the national newspaper where they have government has changed the rules. They have understood कि auction is not part of it. Auction cannot be done for natural resources because it is not correct. So माझ्या म्हणणं कितें हा, auction जर करपाचें आसा, there गोंयांत म्हाका दिसता 300+ लीज आहा PL धरून, आनी ह्यो this existence of 123 ऑर्डिनन्स काढून 123 5 वर्सां धुकलपाचे फुडें. इन द मीन टायम तुम्ही ऑक्शन चालू करा आनी ह्यो मायनो चालू करपाचे. और 87 जो एबोल्युशन एक्ट आसा तो 1961 ते डेट बरयल्ली, ती पोतून 87 केले तर 50 वर्सां 2037 पासून येता. सो माय हार्ट, माय फिलिंग्स आर ऑल विथ देम. आय एम गोइंग टू गो विथ देम. आनी फाल्यां गोंयच्या लोकांनी वेदर दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनवॉल्ड, एवरीबडी शूड कम एंड सपोर्ट देम अशें म्हाका दिसता. फाटल्या सीएमान एश्युरन्स दिल्लें आसा, फाल्यां ताजेर कॉलिंग एटेन्शन आसा आनी कॉलिंग एटेन्शनाक हांव सगळें आन्सर करतलो. विधानसभेन रुलिंग पार्टीचेच आमदार प्रश्नांचेर चड वेळ वगडायतात, मुद्दम करतात काय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराचो प्रश्न. लोकांच्या प्रश्नांक जापो मेळना म्हूण काँग्रेस बेजार. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या भलायकेक लागून अधिवेशनाचे शेड्यूल बदलप बरें आसा, मात अधिवेशन फुडें धुकलचें न्ही, जाय जाल्यार 31 मार्च मेरेन वाडोवचें म्हूण काँग्रेसीची मागणी. म्हाका दिसता काही रुलींग सायड जे MLA आसात त्यांचे पर्पजली टायम चड घेवप, म्हणजे मुद्दम आरती परती क्वेश्चनीचो चड टायम घेवप काय कितें खबर ना, किंवा मिनिस्टरान सुद्दां रिप्लाय दिता आसतना क्वेश्चन सप्लिमेंटरी कोण तरी विचारता भलतेच क्वेश्चन रिप्लाय दिवप आनी टायम वेस्ट करप हावजाचो, अशे प्रकार घडला. कित्याक आयज अनेक बरे क्वेश्चन आनीक आसले, मिनिस्टराचे कोण अटॅक करता जाल्यार थंय खंय तरी तो टॉपीक मेन टॉपीक आसा तो डायवर्ट करप आनी भलत्या कडेन उलोवप जाता. हें अशें आसपाक जायना. गोंयचे प्रश्न जर सुट्यो जातले जाल्यार विरोधकांक टायम सफिशियंट दिवपाक जाय ते प्रश्न मांडपाक, आनी सरकारान ते चॅलेंजीन घेवपाक जाय किंवा ते सुट्यो करपाक. तर उलोवचे पयलीं जर आवाज दामून दवरपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार ते सुट्यो जावपाक शकनात. आनी आमी आनी एक रिक्वेस्ट काल केल्ली आसा. हांवें जेन्ना बिजनस एडवायजरी कमिटीच्या मिटिंगेक हांवें स्पिकरांनी विनंती केल्ली आसा कमिटी फुड्यान, स्पिकरा कडेन की इतलेंच की जे सीएमा लागून थोडो फेरबदल करचो पडटा, थोडं पोस्टपोन करचें पडटा, बरें. कित्याक हेल्था बद्दल आमी बी हें आसा आनी तांकां बरें जावन येवचें अशें मागतातच. पूण तेणी म्हणटा त्या प्रमाणे 7-8 दिसां भितर ते रिकवर जातले येतले अशें ताका लागून आमी अशें हें केल्लें आसा. हांवें थंय म्हणलेलें आसा की तशें जाता जाल्यार 21 तारखेचें सेशन जर 21 मार्चाक काबार जावपाचें आशिल्लें ते 31 मार्चा पर्यंत सुद्दां आनी 10 दीस वाडोवन काबार करपा जाता, सगळे दीस कांयच कमी करनासतना. तर कित्याक नाजाल्यार आतां जर तुमी जर 4 म्हयने 5 म्हयन्या खातीर जर पोस्टपोन केलें जाल्यार सद्याचे इश्यू जे आसा ते कशें हें करतले. आतांचे इश्यू आनी 5 म्हयन्यांनी घेवप म्हळ्यार शक्य ना. ताका लागून हे 4 म्हयन्या भितर केन्नाय असेंब्ली घेवपाक जाता अशें म्हणटा जाल्यार 4 म्हयने जायसर रावची न्ही अशें हांवें काल म्हणलें आसा. आनी म्हाका स्पिकरान सगळ्या वजीस म्हणलें आसा की लिडर ऑफ हावस आयले उपरांत तेजेर डिस्कस करून परत जाय जाल्यार एक BSc मिटींग आपोवया आनी हावस एक जावं मागीर परत कंटिन्यू करून किंवा परत आपोवन एक 8 दिसांनी 10 दिसांनी घेवन मार्चाकच 31 मार्च पर्यंत कंप्लीट करूया अशें म्हणलेलें आसा. पूण हें करचें आमकां अलाव करचें. मुख्यमंत्री पर्रीकाराची भलायकी अजून स्थिर जायना, ताका लागून लिलावती हॉस्पिटलांत तांचे कोणाकूय मेळपाक बंद केला आनी मुखावेले उपचार सुरू केल्यात. तांची भलायकी सुदारपाक काय खर ट्रीटमेंट दिवचो पडटलो आनी ताचे काय सायड इफेक्टय जावंक शकता अशें खासा गोपांतल्यान समजता. पर्रीकारा खातीर सध्या गोंयांत मृत्यूंचे जप सुरू जाल्यात. मुख्यमंत्र्याची भलायकी सुदारतली ह्या आशेन 9 दीस उदेता, मात अजून तांची परिस्थिती स्थिर जाल्ली ना. दोतोर उपाय करत आसात, मात अजून स्थिती जाग्यार आयिल्ली ना. आतां कोणाकूच तांकां मेळपाक दिनात. विजिटेशन बंद. तांची भलायकी सुदारपा खातीर पोट ट्रिटमेंटा खाला खर उपाय सुरू केल्यात. मंगळाराय तांकां पोटान दुखूंक उखपाक येताले. दोतोर तांच्या भलायकीची म्हायती आतां फक्त तांच्या फामिलीक दिता.
फुडले 8-10 दीस ही ट्रीटमेंट चलपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन पर्रीकराची भलायकी सुदारून तो बेगोबेग गोंयान येवचो, मुख्यमंत्र्याचो भार परत सांबाळचो म्हूण लोक देवा मुखार गाराणी घालीत आसा. मडगांवां, वाळपय, म्हापशा भाईचे बरे मागपी मृत्युंजय जपाक लागल्यात. फातोड्डेचो आदलो आमदार दामूय जपाक बसलो. चेन थरयली 1,08,000 महामंत्राची. आमचो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम आता चालू आसा जो पळय, ताजे नंतर आमी चेन स्टार्ट केली. ते लाखांनी लोकांकडे 1000 लोकांनी अशें म्हणटात 1,08,000 अवश्य कंप्लीट जाले आसतले. दाबोळेच्या टॅक्सीवाल्यांनी दामबाबाक गाराणे घालून सत्यनारायणाची पुजाय घाली. काल्लू, जुजे, मिलिंद आनी खासदार नरेन सावयकारूय थंय आशिल्ले. आयज आमी एअरपोर्टाचे सगळे टॅक्सीकार भाव ब्लॅक टॅक्सीचे हांगा जमिल्ले आसात. हे आमचे वास्कोचे आराध्य देवत आमचे दामोदर बाब, हेच्या चंडी जी आमी हेच्या पयलीं मागणी केल्ली आसा ती आमची मागणी पूर्ण जाल्ली आसा. आनी खात्री आसा आमकां ह्या फावटी जी आमी मागणी केल्ली आसा तेजे मनोरबाई खातीर जो ताका आजार जाल्लो तेजो त्रस्त आसा तो आजार पिडा जी आसा ती दूर जावची आनी बेगींतल्या बेगीन तो परत जावन गोंयांत येवचो, गोंयच्या राजकारणांत परत आपलें एक पावल घेवचें. आणि देवा लागीं ह्या निमतान मागता की देवान बेगिनात बेगीन ताका बरो करून आमच्या गोंयकारांच्या भितर ताका धाडचो की जाका लागून गोंयची सेवा करपा खातीर मोठ्या उमेदीन परत तो हांगासर काम करपाक शकचो. आयज दामबाबाचे आशिर्वाद घेवपाक आमी सगळे टॅक्सीकार भाव आयज पुजा करता. तेजे मार आमी आमी मागता दामबाबा कडेन की पर्रीकरा बेगीन बरो करता. बरी डेव्हलपमेंटाची काम आले सगळे ओवरऑल डेव्हलपमेंट सगळ्या खातीर बरें जाता. सगळे लोक हळदा तेंचे तूं आयकचें आनी ताका बरें आयुश्य दिवचें. देव बरें. हिंगा हे जावं जाण आसा एक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो, पूण हांवूय जावन आसा एक क्रिस्तांव भाव. म्हणटकच हे आमचे सगळे एफिलिएशन सायडीन दवरून एक मनशापण म्हणटा ते मनशाक आसूंक जाय. आनी आयज हेच तो म्हाजो मिस्टर मनोहर पारेकर म्हजो कलीग, तो जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना हांवूय आसलो मिनिस्टर हितून. म्हणटकच हे जाण एक एकल्याची जबाबदारी ज्या पार्टीचे एफिलिएशन सायडीन दवरून जो कोणूय मनीस तर आयज दुयेंत आहा, कोणूय मनीस तर आयज त्रासान पडला तेजे पासून भागपाची जाणा एक मनशाची एक जबाबदारी जावन आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.